भाजपान मराठीचो विश्वासघात केला असो आरोप मराठी राजभाषा आंदोलकांनी केला। आंदोलकांक तेंको दिनात म्हण तांणी आमदार विष्णूचेरूय फूक काडलो। वागान फक्त मराठी खातीर विधानसभेत विधेयक मांडून दाखोवचे अशें आव्हान तांणी दिलें। मराठी खातीर भाजपाचो एकूय आमदार कित्याक तेंको दिना असो प्रस्न म्हापशां एका दिसाच्या उपासाक बशिल्ल्या आंदोलकांनी काडलो। मराठीक राजभास करपाची मागणी करत राजभाषा आंदोलनाचे वावुरपी शुक्रारा म्हापशां लाक्षणिक उपासाक बसले। भाजपा सरकारान मराठीचो घात केला। वेंचणुके पयलीं तांकां मराठीवाले जाय आशिल्ले, भाशा मंच जाय आशिल्लो। पूण आतां स्पश्ट बहुमत आसूनय भाजप मराठीक राजभास करना म्हूण आंदोलनान तिडक उक्तायली। आंदोलक म्हणटात आमदार विष्णू वाघय तातूंतलोच। मराठी लढ्यामध्ये एकही आमदार का येत नाही? मी विष्णू वाघांना विचारू इच्छितो की तुमचं ते आम्ही जेव्हा शाळेत आपल्या कॉलेजमध्ये शिकत होतो ते तुमचं बळ आता तुमच्यामध्ये राहिले नाही काय? तुम्ही वाघ की म्याव होऊन तुम्ही परत त्या मांजराच्या पिंजऱ्यामध्ये बसलेले आहेत। वाघांनी आता एकच काम करायचं की येत्या विधानसभामध्ये आपल्या सहकार्यानं घेऊन त्यांनी या विधानसभेत त्यांनी मराठीचं बिल आणावं। सरकारान मराठीक राजभास केली ना जाल्यार लोकसभा वेंचणुकेत भाजपाक मार बसतलो अशी शिटकावणी आंदोलकांनी दिल्या। त्यांनी मराठी राजभाषा केली नाही तर येत्या लोकसभेच्या निवडणुकीत त्यांच्या दोन्ही उमेदवारांना पाडायचं सामर्थ्य या मराठीत अजूनही आहे। प्रदीप गाडी आमोणकर म्हणतात राजभास करून सुद्धा कोंकणी वयर सरूंक पावली ना। आता शाळांनी सगळीकडे जाऊन पालकांना आम्ही आवाहन करतो की इतर कुठलाही भाषा पाल्यांना द्या, त्यांची प्रगती व्हायची असेल तर, पण कोकणी देऊ नका। ही कोकणी फक्त या कोकणीवाद्यांची ही फॅक्टरी झालेली आहे की कोकणी पुस्तकं लिहून फक्त सरकारचं टॅक्स पेअरचे अनुदान घेण्यासाठी ही कोकणी आहे। प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ। मोती दोंगरावेल्या सुलभ शौचालयांत सगळो वाठार घाण करून घाला। एके वटेन सुलभ टॉयलेटीची घाण उक्त्यार सोडटात जाल्यार सुलभाच्या कुशीक कोयराच्यो राशी पडल्यात। कोयर उस्तूंक येतात ते कुत्र्याचे गँग एके वटेन लोकांक पिट्टा जाल्यार दुसरे वटेन वाठारभर भुट्टाणी। सुलभवाल्यांक कळोवनय कांयच जायना। लोकांनी पुलिसांक सुद्दां सांगून पळयले। प्रुडंटान हाजेर सुलभाच्या अधिकाऱ्यांक विचारले, तांणी लक्ष घालपाची तयारी दाखयल्या। मोती टोटल 4 सुलभ आसात, तातूंत 4रांची परिस्थिती एकदम बिकट आसा। तुम्ही सगळ्यांनी पळयल्ली आसा, एकदम बिकट जाल्ली आसा। सुलभवाले मातशे सुद्दां लक्ष दिनात। सगळी तांच्यांनी सिवेज आसा ती गटरांतल्यान सोडलेली आसा। ताच्या खातीर इतली दुर्गंधी, इतली घाण मारता। हांगा मलेरिया, टायफॉयड मागीर खुबशे ज्यो डिजीज आसात ते हांगा खुबशे लोकांक जातात। तुम्ही हॉस्पिटलांत चॅक करात, कोण ना कोण मलेरिया वा जोर येता म्हणून ह्या खातीर मोतीवयले ॲडमीट आसतात। आनी तरी सुद्दां आमी सुलभवाल्याक सुद्दां खूब फावटी सांगलें। म्हाका दिसता हांवें विकांतल्यान 2-3 फोन तांकां चालूच आसता तांकां की बाबा अशें आसा, तर अजून पर्यंत एक्शन घेयनात। कितले वर्सांनी वचता हो आतां प्रॉब्लम स्टार्टींग तेंच्यांनी जेन्ना स्टार्ट 2000 केलें तेन्नाच्यान 4-5 वर्सां तांचें सुलभ बरें चल्लें। सुलभान त्याच्या उपरांत सुलभ एक सुद्दां सुलभाची मेंटेनन्स सारकें ना। तांच्यांनी जो 4 सुलभा खातीर एक मनीस दवरला तो एकदम असो दवरला की तो पिता आनी न्हिदता। खूब प्रॉब्लम जाता आमकां टॉयलेट आनी सुलभा खातीर, कचऱ्या खातीर। कित्याक त्या वटेन जी तुमी वयले जे वयलो जो टॉयलेट आसा थंयच तेकोन कचऱ्याचो डबो आसा। जितले 3 टॉयलेट आसा थंयच तेकोन कचऱ्याचो डबो आसा। कचरो टॉयलेटीन येता, ती किमसां भितर घाण जाल्ली आनी किमसां येवन थंय आनी डिजीज तयार जातात। एकदम घाण वातावरण तयार जाल्लें आसा। घाणाचीन भायर काडल्यार आमकां मातशी बरें जाता, कित्याक तेका लागून मातशी हेल्प करची। सुणे इतले प्रॉब्लेम करून दवरलेले आमी कांय करूंक शकना। घरान येता, नळे फोडटा आनी कितें जाता, पयले एकट्यान घरांतल्यान सकयल पडलो, रुमांत पण पडलो, आनी कितें करपाचें? आमचे कमिटीचो लोकांन आतां म्युनिसिपालिटी चीफ ऑफिसर आनी आमचे चेअरपर्सनाक मेळून आमचे हांगाचे प्रॉब्लेम दवरपाक आमी एक ठरयिल्लें आसा। छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो आशिल्ल्या फर्मागुडयेवेल्या किल्ल्याचेर नाका त्यो गजाली चलतात म्हूण शिवसेनेन तिडक उक्तायल्या। ह्या किल्ल्यावेल्यो लायटी फाटली 15 दीस पेटनात अशें शिवसेनेचो फुडारी दामू नायक म्हणटा। फर्मागुडी किल्ल्याच्या देखरेखीचें काम राना खात्याकडे दिवचें अशेंय दामून मागलां। फर्मागुडयेर आशिल्ल्या शिवाजीच्या पुतळ्या लागीं बियरीच्यो बाटल्यो मेळिल्ल्यान शिवसेना फुडारी दामू नायकान तिडक उक्तायल्या।
ह्या किल्ल्याचेर नाका जाल्ल्यो गजाली घडटात अशें दामू नायकाचें म्हणणें. फाटल्यो जावं कांय प्रेम भुरगीं वायट धंदे बसतात आनी कितें वायट कर्म करतात तेजेरूय आमी खंत व्यक्त करतात. तें हांगा अशें घडोवन येवपाक जायना. म्हाका एकूच सरकारा कडेन सांगून दिसता की तुमी शिवजयंतीक जो लाखो रुपया खर्च जावं 18 ते 20 लाख रुपया खर्च करता हो कित्याक लागून करतात तुमी? हो सर्व जनतेचो पयसो ना विलेवाट लावतात आनी ह्याक लागून शिवजयंतीक म्हाका कोणा माटोव जाय कोणा आनी कितें जाय अशें कांय संबंदीत खात्याचे मंत्र्यां कडेन तेंचे सारके लायणी आसतात. फर्मागुडी किल्ल्याची देखभाल करपाचें काम राना खात्या कडेन दिवचें अशी मागणी दामू नायकान केल्या. सरकार आज पर्यंत तेजे कांय दखल घेयना हेचो आमी खेद व्यक्त करता. शिवसेना तेन्ना फुडें शिवाजी महाराज एक आदर्श पुरुश आसा आनी ह्या आदर्श पुरुषाची ही परिस्थिती हे लोक कित्याक लागून करता हें आमकां कांय समजना. तेन्ना आमी ज्या टायमार हो शिवाजी पुतळो हेजी निगा राखपा लागून गेल्या वर्सा सुद्दां माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत तांकां सुद्दां आमची मागणी दिल्यो लेखी दिल्यो. संबंदीत खात्याकूय ताका आमची लेखी पत्रव्यवहार केलो. आमची एकूच मागणी आसा की ह्या सरकारा कडेन की हें जें आसा हें गार्डनिंग जें आसा हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक अशें आमी लेखी दिल्लें आसा 2-3 वर्सां परत. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. फोंड्या शारांतलो येरादारीचो प्रस्न सोडोवंक मास्टर प्लान तयार जाला. ह्या प्लानाचेर लोकांच्यो सुचोवण्यो घेवंक फोंड्या पालिकेच्या हॉलांत शेनवार आयतारा बसका आपयल्या. लोकांच्यो सुचोवण्यो येतकच प्लानांत जाय तो बदल करतले आनी चालीक लायतले अशें फोंडेचो आमदार लवू मामलेदारान सांगलें. ह्या प्रकल्पाक 150 कोटी खर्च येतलो. तातूंत नवी पुलीस स्टेशन बिल्डींग फ्लायओव्हर अश्यो कितल्योश्योच गजाली आसात. आमी लोकांक सांगल्या प्रमाणे ट्राफीक कंजेशन आमी इज करपा पळयता आनी त्या खातीर 2 म्हयने पयलीं आमी बोबे आनी केटी जातले तांकां सरकारान अपॉयंट केलें फोंडा सिटी खातीर मास्टर प्लॅन तयार करपा खातीर आनी त्या प्रमाणे त्यांनी मास्टर प्लॅन तयार केला. सगळे ट्राफीक इज करपाक पार्किंग प्रॉब्लम सॉल्व करपाक तेजे फायनल स्टेज जाल्ली आसा. फायनल जाल्लो आसा. लास्ट तो आमी पब्लिका समोर फोंडेकारां समोर दवरपाक सोदता आनी फोंडेकारांक म्हणजे कोणाकूय तेजेर जर आनी कितें इम्प्रूवमेंट करपाक जाय किंवा आनी कितें ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार आमी वेगळे वेगळे कॅटेगरीज अशें करून शेनवाराक आमी एक मिटींग दवरल्या दीसभर आनी आयताराक एक सेशन अशें 1.5 दिसाचें सेशन दवरलेलें आसा. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.